आमचे हात उबर या ताचे वयर या पवित्र तळार आयच्या या महान रितीरेंत ताचे शिकोवण बऱ्या तरान दिवंक त्या पवित्र आत्म्याचे जाणवाय तांचे ते आसा ती बऱ्या तरान आमकां दिवंक आनी तशेंच ताच्या उतरान पवित्र आत्म्याच्या स्पिरितान ताणें दिवचे त्या उतरान आमचें तें देवाचें उतार खंचोवंक आनी रावोंक आनी ह्या उतरां मरिफात आमकां सुटका मेळोवंक जिणे तितवंक परिवर्तन जावंक रुपांतर जावंक बरेंपण जावंक गूण जावंक हे उतार आमकां आदार जावच्याक सर्गीचे भोवमंगळ बापा ह्या आमच्या आज ह्या जाकाचेर तुवें तेल आयिल्ल्या तुवें माकल्ल्या तुवें विंचुल्ल्या आनी विशेश देण्यानी ताका भरल्या ह्या जाकाचेर तुजो पवित्र आत्मो धाड आनी ह्या मरिफात तांची शिकोवण आमकां वर्ती जावं तुजी शिकोवण तांचे मरिफात भायर सरता आसतना तुजी शिकोवण तांचे मरिफात आमकां येता आसतना आमच्या काळजा मनांत ती रावोंक आनी ह्या मरिफात आमकां ह्या रेतेरी मरिफात बरेंपण जावंक आदार जावं दी तुजो उजो असो पवित्र आत्मो तांचेर देवून येवं दी ह्या घडये आनी ह्या मरिफात ह्या रेतेरी मरिफात आमकां बरेंपण जावं सर्गीच्या बापा तुजो आदार ताका लाभय मरये माये तुज्या ह्या जाकाक तुज्या कृपेन भर तुज्या सक्तेन भर आनी सगळें ही रेतेरी बऱ्यान जावंक आमकां आदार दी हांगासर येवचो तो पॉयंट करून येवचो आनंद रेड्डी वेळार पावंक आनी ह्या मरिफात कसली आडखळ येना जावंक सरतरच्या आडखळीत हांवन आमकां निवारण तुजे कृपेन आमकां समेस्तांक भर हो सगळो जागो पवित्र आत्म्यान भर ह्या सगळ्या जाग्याचेर तुजे प्रगत वाळय तुजे बडवे आशार पाशार जावन सगळ्या वायटांत जावन आनी सरतरच्या आडखळीत हांव निवारण ही रेतेरी यशस्वी जावं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं परत तुमच्या समेस्ताच्या नांवी फादर आपाक हांव स्वागत करता आनी आशिर्वाद मागता तुमचे थावन भाई सच्चे उतार आमकां बापा 3 नमान मोरये एक आनंद बापा घरच्या अल्मा पासत भेटून दिवन प्रारंभ करया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येव तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमचीं पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार नोमान मोरये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जिसो भगवंती मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळीन आमेन नोमान मोरये कृपेन भरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जिसो आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळीन आमेन नोमान मोरये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जिसो भगवंती मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळीन आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वता आमेन अर्गा तुका सुमया जेजू होगलाप तुका सुमया जेजू आराधन तुका सुमया जेजू वंदन तुका सुमया जेजू जय जय तुका सुमया जेजू वाकणी तुका सुमया जेजू आराधन तुका सुमया जेजू नमस्कार तुका सुमया जेजू प्रणिपात तुका सुमया जेजू प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मोगाच्या भावा भयण्यानो आज सकाळी 10 तावन 12 वरां म्हणसर 2 शिकोवण्यो आमकां आसात भोव सोंप्यो साद्यो शिकोवण्यो पयल्या शिकोवण्यांत आमी आमकांच पळोवचें टर्न टू युअर सेल्फ आनी दुसऱ्या शिकोवण्यांत मागीर उपरांत टर्न टू जिजस पयल्यान पयलें आमी अरियेंतल्यांनी आमचे थंय भितर घुंवोन पळय जाय बाकीच्यांक पळोवचें नाका बाकीच्यांक पळोवन कांय जायना
हांवें म्हाका पळयजय आनी तुवें तुका पळयजय तुजी जिणी. हाच्या उपरांत मागीर टेन टर्न टू जीजस सोम्याच्या कुशीन परतून पळयजय. उबे रावया आनी देवाचें उतर आयकोवया. इजाया प्रवाद्याचो ग्रंथ पयलो अध्याय वळू 2 तावन फुडें. जो कोणा लागीं पोरनो सल्लो जर तर तुमी हाडला जाल्यार तो सगळ्यांनी उक्तो करचो. रितीरेक येताना एक पवित्र पुस्तक हाडची ती एक म्हणी बरी गजाल दवरा. काली मोबायल कानगोण भोवल्यार पावना, बायबली सांगाता कानगोण भोवची गरज आसा. पोरनो सल्ल्यांतलो इजाया प्रवाद्याचो ग्रंथ पयलो अध्याय वळ 2 तावन फुडें इल्ल्योसो चड वळी आमी वाचूंक जाय. चीत दिवन गमन दिवन आयकोवचें प्रयत्न करया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. इजाया प्रवाद्याच्या ग्रंथांतले वाचप पयलो अध्याय वळ 2 तावन फुडें. लोकांचे पाताक. ताचे उपरांत पोडकिरी आनी खरी देवस्तुती आनी ताचे उपरांत जेरुसलेमा पासत विलाप. आकाशा आयक पृथ्वे कान दी. कित्याक सर्वेस्पोर उलयता. हांवें पुतांक वाडयल्यांत आनी तांकां वागयल्यांत पूण ते म्हजे विरोध उपराटल्यात. जर तर आमचो ब्रदर हांगा आसा जाल्यार आकाशवे केळू भुमिये आलिसू. बाये तें कंतर आतां न्ही वासा पासून जाल्यार मागीर आकाशवे केळू हें वाचून जाल्यार मागीर आमी तयार रावचें. सर्वेस्पोर देवाचें उतरां ही. हांवें पुतांक वागयल्यांत आनी तांकां वाडयल्यांत पूण ते म्हजे विरोध उपराटल्यात. पाडो आपल्या दनयाक वळखता. गाडांव आपल्या दनयाची खावून वळखता पूण इस्रायल म्हाका वळखना. म्हजे परजेक समजना. हाय पातकी राष्ट्रा, खोटेपणांत बुडलेले परजे, नसते पिळगे, दुस्तू संतती तांणी सर्वेस्पराक सांडला. इस्रायलाच्या पवित्र देवाचो तिरस्कार केला. ताचे तावन ती पयस सरल्यांत. तुमी घात करीत आसात देखून आमकां हांव तुमकां परत्यान खंय मारूं. सगळी तकली पिडेस्त जाल्या. सगळें काळीज अस्वस्थ जालां. पांयांच्या तळव्या तावन तकले पर्यंत स्वस्थ जागोच सुना. फकत फोडू खिणां आनी उक्ते घाय. ते नितळ करूंक नात, पट्टेन बांदूंक नात, तांकां तेल लावंक ना. तुमचो देश पाड पडला. तुमची शहरां उज्यान लासल्यांत. परको लोक तुमच्या दोळ्या मुखार तुमच्या शेतांतलें पीक ग्रासिता. नास जाल्ल्या सोदोमा परी तुमचो देश पाड पडला. शिवनाचे दुवेक दाखामोळ्यांतले झोंपडे परी सोडलां. तवशाच्या शेतांतल्या कोपां परी वेडो घाल्ल्या शहरां परी. दळबराच्या सर्वेस्परान आमचे पासो थोड्यांक वांसूंक दिवंक नातल्लें जाल्यार आमी सोदोमा परी जात्याव आनी गोमोरा सारकीं आसत्याव. आनी आतां पडकिरी आनी खरी देवस्तुती. सोदोमाच्या फुडाऱ्यानो, सर्वेस्पराचें उतार आयका. गोमोराच्या लोकांनो, आमच्या देवाचे शिकोवणेक कान दिया. सर्वेस्पर म्हणटा, तुमच्यो अगणीत बलियो म्हाका कित्याक? बोकऱ्यांची होम बली आनी पुष्ट वासरांची सराब म्हाका भरपूर जाली. बैलांचे, शिळयांचे आनी बोकड्यांचे रगात म्हाका मानवाना. बोकड्यांचे आनी शेळयांचे आनी पाड्यांचे रगात म्हाका मानवाना म्हणटा सर्वेस्पर देव. तुमी म्हजें दर्शन घेवंक येतात तेन्ना हें तुमच्या हातांतलें कोणें विसारलां? म्हजी आंगणां आनीक मस्ती नाकात. व्यर्थ बलिदानां म्हजे मुखार हाडी नाकात. तुमचो धूप हांव कांटाळटां. आमास, साब्बात आनी जोमोत्यो, खोटेपण आनी धबाजो म्हाका सोसानांत. तुमच्यो आमासो आनी उत्सव हांव कांटाळटां.
हें सगळें मुजेर भर घालता आनी तांचें वजें म्हाका तकयता. तुमी तुमचे हात विस्तरून धरतात तेन्ना हांव म्हजे दोळे धांपतां. जायतीं प्रार्थना तुमी केल्यार हांव तुमकां कान दिवचो ना. तुमचे हात रक्तान भरल्यात, तुमकांच दुया नितळ जाया. तुमचें खोटेपण म्हज्या दोळ्या मुखलें पयस करा. आनीक वायट करिनाकात. बरें करूंक शिका, न्याय नीत सोदा, कश्टांतल्यांक आदार दिया, अनाथांक न्याय करून दिया, विधवेचो पक्ष घेवन वाद करा. आनी तो वळ मागीर उपरांतलें हें वासाप दुसऱ्या नियाळा वेळार टर्न टू जीजस. सर्वेस्पोर देव कितें म्हणटा, येया. हें पयलें जायना जाल्यार दुसऱ्या भागाक मोलिना अर्थिना. येया, उलोवन पळया म्हणटा सर्वेस्पोर. तुमचीं पातकां तांबडीं आसल्यार तीं हिमा परी धोवी जातलीं. तीं रक्ता वर्णाचीं आसल्यार तीं कापसा परी धोवी जातलीं. हांव सांगतां तें आयकूंक तुमी तयार आसात जाल्यार ह्या देशांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक पावतल्यात. पूण तुमी इन्कार करून उपराडशात जाल्यार तालवार तुमकां ग्रास येतली. कित्याक सर्वेस्पराच्या तोंडान हें सांगलां. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार भशेन. एक गीत आमी गावया. तें हें गीत सुरूचें वळ 2 आनी 3 इजाया प्रवादीच्या ग्रंथांतल्यान काडलां. ಆಕಾಶವೇ ಕೇಳು, ಭೂಮಿಯ ಆಲಿಸುವಿ. ನಾ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಕಿ ಸಲಹಿದೆ, ಅವರು ನನ್ನೆ ಮರೆತಿರು. ಆಕಾಶವೇ ಕೇಳು, ಆಕಾಶವೇ ಕೇಳು, ಭೂಮಿಯ ಆಲಿಸುವಿ. ನಾ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಕಿ ಸಲಹಿದೆ, ಅವರನ್ನೇ ಮರೆತಿರು. ಆಕಾಶವೇ ಕೇಳು, ಭೂಮಿಯ ಆಲಿಸುವಿ. ನಾ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಕಿ ಸಲಹಿದೆ, ಅವರನ್ನೇ ಮರೆತಿರು. ತನ್ನ ಒಡೆಯನನು ಕಟ್ಟು ತನ್ನ ಯಜಮಾನನ, ಗೋತಲಿಯ ತಿಳಿದಿಹವು ಜನರನ್ನ ತಿಳಿಯಬಾದರು. ಆಕಾಶವೇ ಕೇಳು,
येसुनी नामकल साकिसलिदे ಅವರನ್ನೇ ಮರೆತಿಹರು ಆಕಾಶವೇ ಕೇಳು ಭೂಮಿಯೇ ಆಲಿಸುವಿ ನಾಮಕಲ ಸಾಕಿಸಲಿದೆ ಅವರನ್ನೇ ಮರೆತಿಹರು ಅವರನ್ನೇ ಮರೆತಿಹರು ಅವರನ್ನೇ ಮರೆತಿಹರು. Praise the Lord. Retir देवान आमकां दिवचो एक अवकाश आनी पाद्र्याप आतां पयन करते आसा देखून म्हाकाय हो एक अवकाश जाल्यार हांव हांगा आसतना कोणना सगळें देवाचें निर्मणें हें देखून एक उडास दवरया देवान दिल्ल्या करीत मनशा लागीं कितेंच ना. जॉन 3:27 सांजो हांव सवांजेल 3रो अध्याय 20-7. जर तर बाये आनी बाबा तूं हांगा आसाय जाल्यार आज हें देवान तुका हाडलां. हांव आयलें रेतीरेक म्हूण सांगून भोवनाका, देवान म्हाका हाडलें. सकाळीं जर तर इल्लीशी गुमटेची शीर ओडली जाल्यार तुका येवंक जातें ना. ह्या कांय मेटान देंवतना तिके स्लीप जावन पडली जाल्यार आसपर्यंत आसती हांगा आसती ना. ह्या कांय तिके पोटान साबलें जाल्यार हांगा आसती नाय. ह्या कांय काल राती जेवलें खायलें सडून जालें जाल्यार हांगा आसती नाय. खंय आनी खंय आसती. देखून मोगाच्या न्हू देवान दिल्ल्या करीच मनशा लागीं कितेंच ना. आनी जर तर देवान दिलां जाल्यार ताका एक कारण आसा न्ही, ताका एक कारण आसा. आनी रितीर म्हणटा आसतना थोडीं गायनां आसात, व्हडल्यान म्युजीक आसा, तरी पटी थाळयो पेटोवन हात वयर करन आमचो थाळो उबारन आमी गितां गायनां गायता. तो इल्लो वेळ आसता, तें जाय तोय तसो वांटो. पूण चड आनी चड ह्या रितीरे वेळार आमी आमच्याच कुशीन भितर रिगा जाय. देखून रेतीर जाले बारी बरें जालें. मांड्या वयर बोवा पुरबायचीं 2 इम्पोर्टंट फॅनांय गुंथालीं. बरें वारें पडलें म्हाका. कांतारांय बरीं आसलीं. ब्रादरान आनी भयणीन कितें कांतारां गायलीं. ताळो कितें बरो आहलो. आनी ताळयो पेटोवन घरा गेल्यार पावना मोगाचें. दॅट इज वन पार्ट. ताका 5 मार्क्स दिवयात. हांवें व्हडल्यान ताळयो पेटल्यो, हांवें कांतारां म्हळीं बरें. लेस्ट आय फॉरगेट. बऱ्या भलायकेक 3 गुळयो खंय 3 गुळयो एक गुट्ट ताळयो पेटच्यो. केदाळा अवकाश मेळ्ळ्यार आनी जर तर कोण ताळयो पेटोवंक फाटीं करता पिड्यान पडटा मनशाक दुबाव ना. कित्याक म्हळ्यार ताळयो पेटच्यो संतोश असो कारण. संतोश सुद्दां ना जाल्यार मनीस पिडेस्त म्हूण जालो न्ही गे. देखून पयली गुळी देखून खंय गेल्यात जाल्यार ताणें एमसीन घडये ताळयो पेटा म्हणून बरे पटी बोरी जाता तातूंत जायना. आमकां संतोश जाताना आमी जावन उल्हासान ताळयो पेटी जाय. पयली गुळी ताळयो पेटचो. दुसरी गुळी जावन आसा इल्ल्योश्यो हांसो दिवच्यो. त्या एक बेरचाप्पा भशेन बसचे न्ही, एक मोण्या देंवसारा भशेन बसचे न्ही मोगाचें. इल्लो तोंडार हांसो जाय. आनी थोड्या तेंपान हांसो बंद जाता. हांगा येवन दवरल्या वेळार कितलें प्रयत्न केल्यार हांसोवंक जायना. त्या दिसा हांसो बंद जाल्यात. मागीर तें सिमिस्रींत हांसोवंक जायना. तितलेंच. देखून खंय एक अवकाश मेळटना एकामेकाक पळोवन एपटी तुमच्या देगेन एपटी कुशीन पळया एपटी कोण आसा पळय. थोडे जाण आसो म्हणल्यार फुडें दांत मात हिंगन दाखोवन आसतात. वयर वळोवंक मेळाचें न्ही आमकां सगळ्यांची. देखून कितलो अवकाश मेळटा. हर एका दिसा एक 5 जाणांची म्हणी नव्या मनशांची वळख करीचे खंय. वर्साक 1,500 जाले. हें सोडून गुम्माडा भशेन मोण्या देंवसारा भशेन म्हज्या घरा कांय जेवंक येतात म्हूण सांगलें बरें येदे व्हडली सोंडी कर पुगोन. कोणाक नाका बाये तुज्या घरा कोणाक जेवंक येनात कोण न्ही. ह्या इल्लो हांसो दिलो म्हणल्यार कोणी उखोल न्ही व्हरनात. देखून भियोवची गरज ना. दुसरी गुळी इल्ल्यो हांसो दिवच्यो. आनी तिसरे हायेस्ट फॉर्म व्हडल्यान कांतारां म्हणची. ह्यो 3 गुळयो जर तर आमी प्रॅक्टीस केल्यो जाल्यार मोगाचें न्हू ह्या रितीरेचो एक फळ जावन भलायकी आपणे आप जाता.
कांतारान पुरा देवाच्या उतारतने आसचे हर एका कांतारान देवाच्या उतारत आसचे आनी ताळयो पेटता आसतना सगळो आमचो जीव हालाचे हें अशें धरना न्ही हें ऑलरेडी घट जालां मागीर बुजां हालानात मुस्तरांचीं बुजां आतां हालत नात कित्याक म्हळ्यार बुजां हालचीं आतां अवकाशच ना न्ही पयलें आळेर म्हणी वाडटाल्या बरें करून पाट पेंकाट घुमटी कितें गुंवताली आळ्यान वाडटाना खंयच्या दिसा वाणां कोणशान घालिंगी त्या दिसांतल्यान पेंकटाची दूख सुरू जाल्या म्हळ्यार हालत ना म्हाका दिसता कोणाकर पोरणी वाणां आसा दया करून ती भायर काडा आपरूपणी वाणाचेर बसा कश्टा दिलें वाटूंक इलो गामांनी प्रयता पूण कुडीच्या भलायकेक नंबर 1 जिम्माक वचचें म्हणून ना एरोबिक्स करीचें म्हणून येना दुसरें एका काळार बायंकेक लाटे आहले आमच्या न्ही लाटे आसले कितेंय एक्सरसायज मोगाच्या भयण्यानो घरा जर तर बांय आसा जाल्यार आजच त्या लाट्याक एक दोरी घाला येसमान्याक सांगा दया करून एक आमी पियोवचें उदक म्हण एक 2 कळशे ओडबा म्हण मोगान सांगा ओडता तो ताची भलायकी आपणे आप सुमार जाता कित्याक म्हळ्यार उदक ओडटना कितें आमचे हात वयर सकयल वेताले कितें कुसाळां पुरा ओडतालीं भोव वापरपाची गजाली तेंय ना वस्तुरे घुमळटना कितें पात्राक धडायताले आमी कितें मारताले अशीं गरमान कितें एक एक्सरसायज पुरा केलें कांय न्ही जाल्यार एक धर्ण म्हणी पुसताले हातान धर्ण पुसून की व्हडलें आयल्यान ती लंबू कांय 5 मीटर व्हडल्या एका केंकडेक बांदून आंगारा व्हरून थंय पुसचें आतां मोगाच्या न्हू हे 3 संगती मोतीन दवरच्यो देखून हाचे उपरांत तांणी सांगची गरज ना तुमकां व्हडल्यान म्हणया कांतारां व्हडल्यान म्हणया तुज्या भलायकेक तुज्या संतोशान तुवें म्हणची कांतारां इवांजलायजेशन जालें देवाचें उतार परगट केल्लें बरें जालें थंयसर आनी कितें बाय तूं आसताय बारीक कुशाल आसाय म्हाका देवाच्या उतरांतल्यान प्रेरीत मेळ्ळां तिणें आसूंक सुरू करीचें एकलेंत न्ही एकलींत आसनाकात बाकीचें सूख समजोवंकात मोगाच्या न्हू नियाळाक मुखार या नियाळाक मुखार या टर्न टू वन सेल्फ ही सांगणी भोव वापुरबाय आसा मोगाच्या न्हू कपड़ा तो साफ और चमक जाता है डालकर तोड़ा उजाला कपड़ा तो चमक जाता है डालकर तोड़ा उजाला खुदा ही जाने वो कपड़े का पीछे का दिल है कितना काला लोक मुजो आतां बरो नितळ दिसता बरें उजाला पुरा घालन इस्त्री पुरा घालन बारी चकाचक जाला पूण कोणाक गोत्तू ह्या लोबाच्या फाटलें हें काळीज कितलें मेळ्ळें आसा म्हणून हें काळीज कशें आहा म्हणून म्हजें काळीज तुमकां कळीत ना तुजें काळीज आनी एकल्याक कळीत ना कोणाची 40-50 वर्सां जालीं खाजार जावन तुमकां तुमच्या न्हवऱ्या विशयान कालें कळिता कांय कळीत ना तुमकां तुमच्या व्हंकले विशयान कालें कळिता कांय कळीत ना कांय 0.001 कोण ना तितलें मात कळीत आसचें बाकीचें कांय कळीत ना थोड्यांनी कांय 5% सांगलां आसतलें देखून मोगाच्या न्हू हें काळीज कशें आसा देखून आमी आमचे थंय आमी गुवाजय हो पयलो भाग हो आमी हर एकल्यांनी आमचे थंय गुवाजय आनी रेतीर जाताना हे 3 दीस रेतीर पुरवा मागीर विजील जावन फाट येता आसतना ओ बारी बरें जालें ही आनीक 2 दीस आसल्यार बरी आसली म्हाका बारी एक समाधान जालें थंय वचून बसल्या वेळार समाधान जाता देवाचें उतार दिता पूण मोगाच्या न्हू एक वाक्य मतीन दवरा रेतीर जावन तुमी आज सांजेर घरा वेतना यू शूड बी डिस्टर्ब्ड हर एक फावटी सक्रामेंता मुखार येवन भायर येतना यू शूड बी डिस्टर्ब्ड जर तर कोणी एकले म्हणटा सक्रामेंता मुखार वचून बसली म्हाका बारी एक समाधान जाता सोमी दिता हेरांच्या विशयान चिंतून तुका डिस्टर्ब जायचें सगळो संवसार कश्टाते आसा संवसार रडते आसा संवसार उलपाते आसा म्हाका बारी एक समाधान जालें वयर एक फॅन घालून बसले कडेन ना देर समथींग रॉंग यू मस्ट बी डिस्टर्ब्ड इल्लें डिस्टर्ब जायचें अरे त्या दाळा मात्र हांवें कितें म्हणी करूंक जाता हें वाचप वाचतना तुमकां डिस्टर्ब जायचें आसलें यू शूड बी डिस्टर्ब्ड आत्तां वाचलें वाचप इजाया प्रवादेचो ग्रंथ 1 अध्याय ओळ 1 ते 18 म्हणसर वाचलें हांवें जर तर तुमी घमंड दिलां जाल्यार खंडीत जावन यू शूड बी डिस्टर्ब्ड तुजी आराधना तुजी भजना म्हाका नाका म्हणटा सर्वेस पोर तर कितें जायचें एक नितळ निर्मळ काळीज
एकामेकाच्या गरजांक पावचें काळीज, एकामेकाचें दूख आपुसचें काळीज जायचें. देखून आतां आमी भितर वेचें, कोणी आळ आमी मुंदरसिया देखून रोमागरांक बरोवन 3रो अध्याय वोळ 20 आनी 3. कित्याक अशें जालां आज संवसारार? कित्याक अशें जालां? तो म्हणटा पाताक कर्ण मनशान कुरपा होगडायली. पाताक कर्ण मनशान कुरपा होगडायली. आनी पाताक म्हळ्यार कितें म्हणलें मोटव्यान इल्लेशें मात समजून घेवया. पाताक म्हळ्यार ताका एक डायरेक्ट एक डेफिनेशन दिला, म्हळ्यार मिसींग द मार्क. तुमी आतां आज रेतीर जावन कोण तुमी ह्या मालपेच्या कुशीचे आसा, तुमी मालपे वसा जाय. उडपीच्या कुशीच्यांनी उडपी वसा जाय. ते रायट डिरेक्शन. हें सोड न्हू, रेतीर जाल्ल्या कुडले थंय एक 4 राउंड घुंवोवन तुमी मालपेची जर तर उडपी गेली जाल्यार यू मिस द मार्क. दॅट इज वॉट sin इज मिसींग द मार्क. तुवें खंय वचून पावपाचें आसलें थंय वचून पावोनाय, थंय वचून पावोनाय. आनी हें आमकां समजाचें जाल्यार सड्ड व्हडलो मांडो जायचे म्हणून ना, सादो मांडोय पावता. कितें जालें भुमी वैकुंठांत? देवान सगळें रचलें न्ही गे. कितें उणें आसलें? कांय ना. आनी आजय संवसारार कांयच उणें ना. तेंच भुमी वैकुंठ आजय आमचे मुखार आसा. पूण कितें जालें थंयसर? देव म्हणालो हे मनशा हें सगळें आसा हें तुजें, पूण थंय एक बागा वचनाका. दॅट्स ऑल. थंय एक बागा वचनाका. इन्स्ट्रक्शन देवान दिलें. गॉड गेव इन्स्ट्रक्शन्स. पूण कितें जालें? एडम एंड मॅडम दे वेंट आफ्टर इम्प्रेशन. They forgot the instruction and they went after impression. तांकां तें पळोवंक बरें दिसलें, देखून ताच्या फाटल्यान गेली. मिसींग द मार्क इज दॅट. ताच्या फाटल्यान तुमी कितें नियाळ करूंक पुरा करा. तांकां देवान कुरपा दिवन थंयसर धाडिल्लें. आदाव आनी एवे, एडम एंड मॅडम, डोंट गो देर. त्या रुखा पोंदा वचनाकात, त्या रुखा पोंदा वचनाकात, त्या कडेन वचनाकात. बाकी सगळें तुजें इन्स्ट्रक्शन. आजय सर्व समस्यांचें मूळ हेंच न्ही. वी फॉरगेट इन्स्ट्रक्शन एंड वी गो आफ्टर इम्प्रेशन. म्हाका बरें दिसता हांव करतां, म्हाका बरें दिसता हांव करतां, म्हाका तें फायद्याचें हांव करतां, म्हाका तातूंत लाभ मेळटा हांव करतां. कित्याक करतां तूंय सारनाका. आर यू गेटिंग द पॉयंट? द प्रॉब्लम ऑफ टुडे इज दॅट म्हाका बरें जाता, पुता तें खायनाका, त्या टायपाचें खाण खायनाका. थोड्यांक सांगल्यार नांवां काडटना दुखता, नांवां काडूंक जायना. पुता तें खायनाका, हें पियेनाका. ना म्हाका जाय हांव खातां, म्हाका पळोवंक बरें दिसता. बरें दिसता मागीर तुज्या ताळ्यांत लासता. वी गो आफ्टर इम्प्रेशन. आनी त्या पासून तूं आज आनी एका रुखार तावन तोबो मारता. कम टू मी. पयल्या रुखार तावन देव बो मारलो खंय, हांगा येनाका, त्या रुखा सरशीन वचनाका. आनी रेतीर म्हणटा आसतना ह्योच 2 संगती, म्हज्या चिंतपा प्रमाणे ह्योच 2 संगती. पयल्या रुखार देवान म्हळें थंय वचनाका पुता. आनी आज तो परतून म्हणटा मातेव सवांजेल 11वो अध्याय 20 आनी 8, कम टू मी. येया म्हजे सरशीन येया. हाव नायस इट वूड बी ऑल ऑफ अस. आनी आमचीं भुरगीं ताचे कडच्यान गेलीं जाल्यार हाव नायस इट वूड बी. संवसार कसो जायत मोगाच्यानो. हर एका मनशान जर तर कम टू मी म्हणल्यार त्या उतरांक एक कान दिवन ताचे सरशीन गेले हांव जाल्यार कितें संवसार बदलात. आमचीं भुरगीं आमचें कुटुंब कितें नंदन जायत. समजता म्हूण चिंता. सादी उतरांय, हाका व्हडली तकली गरज ना. आमचें सादें चिंता पावता कम टू मी. देखून वचो वो आमी करचो आज नियाळ.
आणि जानवायेचें पुस्तक 2 अध्याय वळ 20 आणि 3. जानवायेचें ग्रंथ बुक ऑफ विजडम chapter 2 verse 23 and 24. देवान मनशाक अमर जिविता खातीर रचलो. God created human beings for eternity. अमर जिविता पासत. आणि म्हणून ते कितें म्हणटा, पूण देवसाराच्या मोसरान मोरान आयले. देवाची सकती ह्या संवसारांत काम करता, तशीच वायट सकत ती आसा. वायट सकत ती आसा, ती काम करते आसा. देखून इतलें वायट बोरलां, इतलें वायट बोरलां. देखून वायट आसा म्हूण सांगून समजल्ल्या वेळार मोगाच्यान उडास दवरा. आवय बापायक एक व्हरती जबाबदारी. आवय आनी बापय, जर तर तुमी वांकड्या वाटेन गेल्यात जाल्यार तुजें सगळें कुटाम वांकड्या वाटेन वेता. तुजें सगळें कुटाम. आज तूं एकलो या एकली जावंक पुरो. आज तूं एकलो या एकली जावंक पुरो. आनी 100 वर्सां उपरांत तुज्या कुटुंबांत कितलीं भुरगीं नात्रां पोंतुरां शिंतुरां आसतलीं. एक सोडून 7-8 तकल्यो जातल्यो 100-150 वर्सां येताना. त्या 8 तकल्यांच्यो तकल्यो सोडून कांय 300-400 मनशां तुज्या एकल्याच्या फाटल्यान. जर तर तुज्या भुरगीं जालीं जाल्यार नाका म्हूण सांगलें जाल्यार मुग्धालें. तूं तुजें जावन थोड्या वर्सांनी तुजें कुटाम सगळें अल्पाता, कोण्णी ना मागीर. देखून तूं वांकड्या वाटेन गेल्यार तुज्या भुरग्यांचीं भुरगीं सगळें तुजें कुटाम नासाच्या वाटेन वेता. तेंच जालें थंयसर. आदाव आनी येव सुकोवन पडलीं हळथार. सडावें सांगाचें म्हणून ना. तांणी खाली देवाच्या कायद्या विरोध केली, अविधेयपण दाखयलें. पुतान कितें केलें? पुतान जिवेशींच मारलें. आनी ते उपरांत 5-6 अध्याय वाचा तुमी उत्पत्ती ग्रंथांत. सगळी समाज कोटेपणांत बुडली आनी सर्वेस्पर देव अक्लासान म्हणटा, हांवें कित्याक ह्या मनशांक रचलें. यू सी, खाली फकत 5-6 अध्याय वेतानंत. देखून थंय 8-9 येताना थंय बुर्तुगोल आयलो. हें सगळें आमकां बरोवन घाला जाल्यार आमी कम ऑन टर्न टू युअर सेल्फ. हांव आनी तूं आमी खंय चुकल्या? कितें उणेपण आसा आमचें थंय? इट हॅज टू बी. देखून हर एका मनशान खंय मोगाच्यानो हर एका दिसा 10-15 मिनटां म्हणी मावून बसा जाय. पूण बिरमतेची गजाल इगर्जेन ती मोबायलां वाचतात. म्हळ्यार तितलेंय काय म्हाका आयिल्लें काय फोन म्हणी सुकता गी. अरे सुकोवन जावचें घाल्या. तूं आज मेल्यार कोण्णा की कांय फरक पडना. त्या म्हळ्यार चिंता. अरे तुमी हांगा आसली सगळ्यां धैर्यान सांगता, आज तुमी आज कोण एकली मेलीं जाल्यार तुज्या घरचीं घालें ब्रेकफास्ट म्हणी सोडटात गे. हांव पातयेना. ती कांय घरा रान्नी उजो करना जावंक पुरो. शेजारचीं आण दिता, तीं घट्ट खातात. शेजारचीं लिपेज कर नाडटात. देखून कोण्णी काय अब्बा म्हजी मम्मी सरली, हांवें 3 दीस जेविना म्हूण कोण्णी बसना. देखून सड्ड व्हडलें पुराय कुवाळो करून चिंचे नाका. हांवें म्हजे मोबायल ऑफ केलो जाल्यार काय कोणाचे फोन नंबर सुकता गी. तुजें सुकलें आनी एकल्या करतात तीं फोन. आज म्हणसर कोण्णी मार्गार पडून कुसोना. सगळ्यांक सेमिस्त्री गेला न्ही. हें थोडी गरजेच्यो संगती. ह्यो गरजेच्यो संगती. देवान अमर जिविता खातीर विंचलें, पूण देवसराच्या मोसरा वरवीं थंयसर मोरान आयलें म्हणटा. आनी आमी देखून चिंती जाय, हर एका मनशान हर एका दिसा 10-15 मिनटां मावून बसा जाय. देखून पोरशें उलयता आसतना एक पाद्र्याप उडली प्रायन म्हज्या प्रस गेला. तो म्हणालो, फादर सांजेर कुटुंबाचें मागणें खाली मागणें न्हय. तो एक अर्दो घंटो 40 मिनटां सगळो वयवाट देगेक दवरून सांगाता एक सायलेन्स जावंक एक अवकाश म्हणालो. इट इज ट्रूथ.
देखून कुटुंबाचे मागणे ना सांजे तेर्स करूंक एपणी कर्ण मुख दिया न्हू तेर्स करी जे कित्याक म्हळ्यार सगळी वयवाट टी व्ही बंद जाली मोबायलां बंद जालीं थंय स्टव बंद जालो फॅनां बंद जालीं भितरलीं रांदच्या कुणांतलें काम सगळें जालें सकाळीं आयलीं देवा मुखार हॉलांत बसलीं मौनपणी सक्कड कामाक विराम सक्कड कामाक विराम देखून व्हडलें काम आसा काम आसा काम आसा म्हणून व्हडलो कुवाळो करचो नाका कोण्णेय कांय करचें नाका गरजेचें केल्यार पुरो बाकीचें भुरगीं करूं दीत मागीर देखून दादल्या मनशांनी खंय 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 भोंवून 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 रातीक 10 वरार घरा येवचें न्ही सांजेर 10 वरार 7 वरांचेर हरी एका दादल्या मनशान घरा आसाचे शिफ्ट आसल्ल्यांक दुसरी गजाल देखून सकाळींचें मागणें आवयन शिकयचें सांजेचें मागणें बापायन शिकयचें नाजाल्यार कुटाम मरता नाजाल्यार तो प्राणेश नागे हब्बासो ತಾನೇ ಮುಂಚೆ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಏನು ಸಂಯಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಒಂದು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕೂತಾರೆ ಟಿ ವಿ ಮುಂದೆ 10 ಗಂಟೆ ತನಕ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರಂತೂ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯಷ್ಟೇ ಬಾರಾಣು ತೋರಾಣು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಾವೇನು ಗಂಡಸರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ 10 ಗಂಟೆ ತನಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ಬೀದಿ ಸುತ್ತಾಡಿ ಸುತ್ತಾಡಿ ನಾವೇನು ಮುದೋಳು ನಾಯಿ ಥರ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಮುಂಟಲ್ಲ घरा येऊन कुत्ता नांगयताली ते खंय खंय आंगडीच्या बगला मार्गान बोवन 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 मुदोळ मेळता ते बारीकशे पेटे हात पडले लंब इतले उबा रावतात बारीक आसतात तशें जालें जाल्यार खाणी फाड जाता मोगाच्या न्हू आसो येता थोड्यांक देखून सकाळीं आवयन भुरग्यांक एखान म्हणे 5 मिनटां म्हणी ये रे उठ रे आलतारी मुखार उठून जाल्यार एक बालदी उदक वता एक 5 मिनटां आवयन जर तर तें करना जाल्यार फकत शिजोवन घालचें न्ही देंवसाराच्या मोसरा वरवीं मरण आयलें आवय उडास दवरू देव तुकाय सकाळींचें मागणें करनाका म्हूण तोत्तू घालता जावं की प्रमोतेन नाका बा न्हिदोवन दी काल राती न्हिदतना 1:30 जाला न्हिदोवन दी तो तुका न्हिदायता फाल्यां तो या तें तुका न्हिदायता तें उडास दवरीचंय देखून हे 5 मिनटां सड्ड वेळ ना सकाळीं एक सकाळींची उबी मागणी कितें म्हळी एक सकाळींची बेठवणी कितें केली एक आंबोरी केली पुरो तांच्या कामाक लागचें ह्या वयचें काम भयण्यानो उडास दवरा नूल बोले सेलय ताई बोले पिळ्ळय सुथा बरी कापाड आवय बरी पुतानी दू तमिळ सांगणी नूल बोले सेलय सुथा बरी सूत एक घालना आनी एक कापाड जायना ताई बोले पिळ्ळय आवय बरीच भुरगे देखून हे रेत्रे वेळार हो एक निर्धारी घेवंक जाय हे देवा आतां देखून टर्न टू इनसायड आतां इसारा तुमीच म्हजी काजार जावन इतलीं वर्सां जालीं भुरगीं व्हड जालीं हांवें कितले फावटी ह्या दिसांनी इतल्या वर्सांनी म्हज्या भुरग्यांक घालून आलतारी मुखार सकाळीं हाडन जर तर सकाळीं पडेन देवाचो आदार मागोना जाल्यार भुरगीं कितें करतलीं आनी त्या दिसा मोदें खंय एक्सिडेंट म्हूण जालें भुरगें मेलें जाल्यार एक मागणेय नासतना भुरगें मेलें न्ही ही भिरांत ही आमकां एकारांचें खावचें न्ही येजय म्हजें भुरगें एक सकाळीं एक आमच्या बापा नोमान मरये म्हूण नासतना मेलें न्ही अर्दें बडयचें आमी गरजेचें देखून टर्न टू इनसायड टर्न टू सेल्फ बापोयांनी हें उडास दवरा तुमी थोड्या बापायांक गोत्तूच ना भुरगीं खंय इस्का लायतात म्हणून असलें आसात मस्त आसात तीं भुरगीं खंय इस्का लायतात म्हणून गोत्तू ना खंयच्या क्लासींत आसात म्हणून तसल्यो संगती आसात मोगाच्यो न्हू मनशांक मेळटाना कळटात ह्यो संगती खंयच्याच कोबरेर नांत ना तुका जबाबदारी आसा तुज्या कुटुंबाक सर्गाक व्हरून पावोवची खाली जोडणान घालची मात्र न्ही तुज्या भुरग्यांक सर्गाक पावोवची जबाबदारी तुजी आसा टर्न टू सेल्फ पूण आयकोवची नात थोडे फावटी आयकोवची नात पूण सक्कड आयकणात म्हूण सांगूंक जायना तुमची भुरगीं बरीं भुरगीं
पूण थोडे फावटी बऱ्या रुखाक कीड गी लागता कांय करूंक जायना ताका देव तुमकां गुन्यांवकार करचो ना तुवें तुजी जबाबदारी केल्या गी तुवें पळोवचें हांवें केलां गी देखून हर एका दिसा मोगाचें न्हू तेर्स आंबोरी जाल्या मागीर एक 5 ते 10 मिनटां 15 मिनटां मावन बसा आज सकाळीं तावन सांजेर म्हणसर कितें जालें हांवें कितें केलें आज देवा मुखार हांव नितीवंत आसांव गे गरजेचें भारी गरजेचें देखून तेर्स जाल्ल्या फुडें रांदच्या कुडाक धांवचें न्ही आमलेट करूंक तेर्स जाल्ल्या फुडलें रिमोटाक लढाई करची न्ही आसूं दी थंय टीव्ही पळया मागीर कित्याक म्हळ्यार तें तुमी पळोवचें सिरियल आनी 3 वर्सां उपरांत पळयल्यार तें इंता तें एक इंच मुखार वचना 3 वर्सां पयलीं तें इंताल्लें आनी ह्या सिरियला वरवीं जायते आतां लेडिसांक कंडाबट्टे प्रेशर आनी टेंपरेचर प्रसडला कित्याक म्हळ्यार 30 मिनटांच्या सिरियलांत 27 मिनटां एडवर्टायजमेंट 3 मिनटां मात्र काणी आनी काणी आनी रावोवची खंयचे कडेन एक बांयच्या काट्यार नाल्यार सिग्नला कडेन हायवेच्या देगेर नाल्यार खंय दर्याच्या देगेर काल जाता कोण ना आज सांजेर 8 तावन फाल्यां 7:30 म्हणसर इकत सवाल काल जाता कोण ना जावचें घालें तांणी तें सिरियल करून 6 वर्सां जालीं ताचे उपरांत 3 सिरियलां जाल्यात तें जुत्ता तें कांय जावना ताका पूण ही मात रांदच्या कुडाक गेल्ली गॅस चालुत्ता काल जाता कोण ना टँक तें ओवरफ्लो जाता काल जाता कोण ना देखून मुस्सना घाता नाका जाल्यार पिड्या परस सुरू जाल्यात खंय पळया बा सिरियल 1-2 पळया देखून 6 थावन 10 वरां म्हणसरी निरंतरी नाका देंवसराच्या मोसरान मोरान आयलें आनी आतां जेरेमिया प्रवादी एक सवाल घालते आसा 5वो अध्याय हें भारी भारी गरजेचें सवाल हें 5वो अध्याय ओळ 1 जेरेमिया चॅप्टर 5 वर्स 1 एकलो प्रामाणीक मनीस मेळटा गी पळया सर्च फॉर वन रायचस मॅन ऑर वुमन एकलोपणी प्रामाणीक व्यक्ती मेळटा गी पळया आनी हांगा परतून आमी आमकां विचारी जाय हांव कितलो हांव कितली प्रामाणीक आसां यू आस्क युअरसेल्फ विचारा मोगाचें न्हू आनी एकल्याची जर्ती करनाकात दया करन म्हजी सासू माय तशी म्हजो मांव तसो म्हजो भाव अशें करता त्या बाबाची बायल मिसाक वचना अरे तिचें लेक ती दितली ती दिनाका ती तुज्या परस काय 100 वांट्यांनी बरी जावं की पुरो तुका गोत्तू ना तुका गोत्तू ना काल एक ल्हानशें एक हांवें एक क्लिपिंग पळयलें युट्यूबाचेर तुळव्या भाशेचें मुंबयची ती म्हणटा आमकां हेरां चित्त करता खंय हेरां विशांत तो निती पायसाल खंय आनी तिणें काय एक 100 वयर तिणें वास सांगल्यो आयक मारली आय सारी जे आय पण्णू मारली आय परत मारे आय कुडचाले पुरा म्हळें आनी एकल्या विशांत आय बब्बे पाडवे हाल सारीच हाल ह्या पाला पातेरुणी ह्या पातळीला टी व्ही देत रोडू आणि एकल्याच्या विशांत काय पटापटा पटापटा करून 100 सांगली तिने इतने गत आमची आनी एकल्याक पळय नाका दया कर आनी एकल्याक पळोवचें नाका म्हजी नणंद तशी आनी म्हजो नंडया तसो आनी काल आनी गरज ना यू टर्न टू युअर सेल्फ तुजें तें तुवें गुल्यार पुरो आनी मुखार तसो जेरेमिया 5वो अध्याय ओळ 25 म्हणटा तुमची पातकां तुमकां आशिर्वाद मेळना अशें करता तेंच सुम्यान हांगा म्हणलें इसाया प्रवाद्यान तुमी तुमचे हात उखोल मागतल्यात हांव म्हजें तोंड गुंडायतां तुमचो धूप हांव कांठाळटां कोणाक जाय तुमचो धूप तुमचें आमास पुनोवचें आचरण कोणाक जाय म्हाका नाका देखून तुमची पातकां आशिर्वाद मेळना अशें करता देखून मोगाच्या न्हू कितले मस्त पटी हांव रेतीरे गेली थंय गेलो हांगा गेलो सगळें जालें देव म्हजें मागणें कित्याक आयकना तुजी पातकां तुका आशिर्वाद मेळना अशें करता जेरेमियाच्या उतरांनी देखून कोणा एकल्याचें मागणें आयकोना जाल्यार फकत तुजी पातकां म्हणून वलाय नाकात आनी एकल्याक बोट दाखय नाकात देवाची खुशी देवाच्या वेळार प्रमाणे उगडापी जाता
ದೇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಸ ದೇವಾಕ 2018 कितें जाता मात्र न्ही 3018 कितें जाता म्हणलें देवाक ಗೊತ್ತಾಸ हें चिंता म्हाका कालच्या दिसा आयलें भारी स्ट्रॉंग देखून कितेंच कोणेंच कंत करची गरज ना हांगा आसल्यानी 2018 न्ही 3018 कितें जाता म्हणलें देवाक ಗೊತ್ತಾ कंत करनाकात कंत करनाकात जर तर पर्शियाच्या रायाक बाबिलोनांत आसतना ताका थंयसर सोलवून पर्शियाचो ताका देवाची वळख नातल्या एका राया मरिफात जर तर जेरुसलेमाचें देवाळ तो बांदूंक शकता जाल्यार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 ह्या बरोवशान वसाज कावजेन न्ही जर तर एका त्या पर्शियाच्या सायरस राया मुखार जेरुसलेमाचें देवाळ बांदूंक सोडलें मात न्ही जाय जाल्यो सक्कड वस्तू ताणें सप्लाय केल्यो सगळें भांगार रुपें देवाळाक दान दिलें जाल्यार देवाक गुत्तुनाय करूंक बी कॉन्फिडेंट देखून हो एक बरोवसो ह्या रितीच्या वेळाचेर काली आमच्या आतां जावच्या विशयाचेर न्ही वो कितें जाल्यार तुमच्या कुटुंबान कितें जाल्यार देवाक गोत्त आसा आज तुजें कुटाम जावंक पुरो एकदम सकयल पोडलां जावंक पुरो आनी 5000 वर्सां उपरांत देवा वयर काडूंक वता तूं जें वारें वेता परवा थोड्या दिसांनी तुजी गजाल मुक्त जाता तुजी कोणाकी वळख आसची ना पूण देवाक गोत्ता देव 5000 वर्सां उपरांत ती वयर काडूंक बी कॉन्फिडेंट देखून काय येयलें सडणें जालें म्हणून बिलकूल कंत करची गरज ना रेतीरेचो थायम एक नवो बरोवसो मेळ्ळो नवो बरोवसो बरोवशान बरा जायी आनी देखून इजाया प्रवादी 40 अध्याय वळ 18 आयजाया 48 वर्स 18 कितें म्हणटा म्हज्या उपादेसांक तुवें कान दिल्ले जाल्यार म्हज्या उपादेसांक तुवें कान दिल्ले जाल्यार सांगातच देवाक गोत्त आसा म्हूण सगळ्यांनी वगेत रावचें न्ही देवाक कळीत आसा म्हणून सगळ्यांनी वगेत रावचें न्ही आमचें काम कितें करूंक आसा तें आमी करी जाय आमचें काम कितें करूंक आसा तें आमी करी जाय हांगासर एक ल्हानसो उल्लेख मात्र करता कित्याक म्हळ्यार तुमकां ही गजाल कळा जाय जो कोण उपरांत डिवायन वर्डाचेर आयकता तांकांय कळा जाय गजाल वर्साक एक फावटी तुमच्या देसिजींत आनी आमच्या देसिजींत येवकरीस्त पुरशांव जाता न्ही या आमच्या देसिजींत जाता आसतना सर्तांव जावन एपिस्कोपल वाराडो आनी सिटी वाराडो 2 वाराडे सरुणे 20, 21, 22 पिरगजांचो लोकांक मेन कॉन्सन्ट्रेशन करून तो पुरशांव करचो पयशिल्यांक येवंक कस जातात 2 वाराड्यांनी 16,500 कुटुंबां आसात डिरेक्टरी प्रमाणे देसिजीच्या डिरेक्टरी प्रमाणे 2 वाराड्यांनी 16,500 कुटुंबां आसात 16,500 येवकरीच्या पुरशावाक सड्ड म्हळ्यार कांय एक 7,000 या 7,500 लोक येता तातूंत लागीं 1,000 मनशार सिस्टरां सेमिनरिस्ट पाद्र्याप आनी धार्मीक भाव भयणींत आसात तर बाकीचो लोक फकत 6,000 गे 16,500 कुटुंबां आसात येवकरीचो पुरशांव वर्साक एक फावटी जावचो हें चिंतप म्हाका फाटल्या 2-3 दीस जावन कठीण दोस्ते आसा देखून उल्लेख केलो वर्साक एक दीस क्रिस्ताक परगट तरान मान करूंक मात्र न्ही आमी ह्या जाग्यार इतलीं जाणां क्रिस्तांव आसात कोणाक सोलोवंक तांकां ना तांणी हेजें म्हणून ना बाकीचीं खंय आसात 10 जाणांक न्ही हांवें गूण केल्लें बाकीचे 9 जाण खंय आसात त्या लेकार उणें म्हळ्यार कांय एक 25,000 लोकांक जमो जायनाका गी 16,500 कुटुंबां पूण लोक त्यातूनी पयशिलो येता सुरत घालतावनी लोक पुरशांवाक येता बुंट वळटावनी लोक येता तर लागीं आसलो खंय आसा समजता म्हण चिंता
हो संदेश घरा वसाच वयताना व्हरनो आसा तुज्या देश दिसो येवकारिस्तीक पुरुश हांव जाताना तुवें सकाळांकी वण्णाडी जाय टीव्ही मुखार बळ बसोवन ते येवकारिस्तीचो पुरुश हांव पळोवचो न्ही आमी पोरवां पळया तो टीव्हीर येतलो ना आज तुजे हात पांय घट आसात वच पोरवां हेलिकॉप्टर हाडल्यार तुका वचोंक जायना आज वच एक वोट पासारचो एक अवकाश मोगाचे न्हू एक वोट दाखोवचो अवकाश क्रिस्ताक मान करचो मात न्ही क्रिस्तांवाचो एक वोट एक थर दाखोवचो एक अवकाश ते जाल्यार देंवसार मोतीन घालता ना ना सिरियल बरें आसा वचनाका आज टर्न टू वन सॅल आवय बापाय न्हू गमन दिया तुज्या पुताचे दुयेचे हात पांय घट्ट आसात वच पुता चल म्हूण धांवडाय ताका येवकारिस्तीच्या पुरशावाक ताका घरा रावंक सोडनाका एक पोटी सांगल्यार वेसो ना वण वर तुवें वचिचें तुवें आपूण वरिचें ना पुता आज घरा रावचें न्ही हांवें आनी तुवें सांगाता वचा जाय चलया आमी तुज्या येवकारिस्तीच्या पुरशावाक एक 20,000 लोक उडपीन ती जमो जायचे कुंदापूर तावन गी आनी खंय तावन सगळ्यांनी ये जाय म्हज्या उपादेसांक तुवें कान दिल्ले जाल्यार हें सियें बिसायबान जर तर एक आपोणें दिलें जाल्यार तो उपादेस तो एक पयसभेच्या नांवान बिसायब आपोणें दिता आमचो येवकारिस्तीक पुरुश हांव आमी सांगता या देखून सिराकाचे ग्रंथ 20 अध्याय ओळ 1 आनी 2 बुक ऑफ सिराक चॅप्टर 21 वर्स 1 and 2 जो कोण इतलीं वर्सां येवकारिस्तीच्या पुरशावाक वचोनांत आतां बेजार जावचें नाका थोड्यांची तोंडां तितके बावलीं हांव सुकोन पडली म्हणलें तूं आतां कांत येता थोड्यांक पण न्ही आतां नेक्स्ट येता परवां परतुनी येवकारिस्तीचो पुरुश हांव त्या दिसा वसा त्या दिसा अजाप जायचे अरे इतलो हजारांनी लोक आयला सायबा कसो आयलो म्हूण अजाप जायचे बाकीच्याक तुमची लायन मुग्दोंगूच नजो तितलो लोक येयचय सिराकाचे ग्रंथ कितें म्हणटा हे मनशा पाताक करिनाका सोरपा तावन फोळण धांवचे बरी पातका तावन पयस धांव सोरपा तावन फोळण धांवचे बरी देखून कितें आमकां देवान सांगलां तें आमी करचें आनी किर्तन 107 ओळ 17 107 ओळ 17 पातका वरवीं मुनीस पिडेस्त आनी दळदीर जाली पातका वरवीं आमी पिडेस्त आनी दळदिरां जालीं म्हणटा किर्तनकार देवा मुखार आपणाचें उणेपण वळखून घेवन तो म्हणटा पातका वरवीं आमी पिडेस्त जाल्या पिडा म्हणलें बरें कुडलें खाली कुडीची पिडा न्ही मोगाच्यान उडास दवरा आनी फकत कुडीची पिडा गूण जावंक रितीरे घेवचें नाका नो खाली रोग शांतीಗಾಗಿ ಧ್ಯಾನ नो इट्स रॉंग आयडिया कुडीची पिडा देवाचें उतार परगडतना हर एक कडेन गूण जाता पूण फकत कुडीची पिडा जाल्यार पुरो म्हूण येवचें न्ही जेजून सगळ्यांची पिडा गूण करूं ना ताणें कस सोंसल्यात देखून लुकाचो अध्याय 24 अध्याय ओळ 26 क्रिस्तान महिमेंत रिगोंक कस सोसची गरज आसली न्ही गी इट वॉज नेसेसरी आनी अप्रूप इल्ली शेळ आतां म्हाका येयली जाल्या शेळ म्हाका म्हज्या बसून इल्लेशें गूण जावं की नाक तिका कंजेशन जालां अप्रूप इल्ली शेळ इल्लो ताप आयल्यार मात्र खंय आमकां देवाचो उडास येवचो देव बळवून तूं हांव अस्कत म्हणलें जाल्यार मात्र कळचें नाल्यार आमी बारी अर्दें घडटा म्हणून मोंदाव न्ही देखून अप्रूप कांयलें जाता खाली रोग शांती न्ही मनशांती आत्मशांती सगळें जायचें हेल्थ इज होलिस्टीक मोतीचें समाधान कुडीचें समाधान आत्म्याचें समाधान शेत समारा समाधान कुटुंबान समाधान
हे पुरा पातका उरवी हें पुरा जाला अशें आमी दळदिरी जाल्यार एकल्यान आनी एकल्याक सापचें उलोवन पडचें ताचें ओडून दवरचें कोर्टू कचेरी दळदीरपण थंयच दळदिरी जाल्यार थोडे पडे इगर्जेन ती आमी फस्ट बांकार आसां कोर्टान ती फस्ट बांकारत आसां कितलीशीं वर्सां फाटल्यान मुख दात्त ना न्ही देवागार का व्हरूंक घेक नातले वरवीं आनी परतून देवागार का 50-60-70 जातना एकामेकाचे पांय हस्कत जावन पणान पडटात कांय एक 300-400 वर्सां म्हणी वांचलीं जाल्यार कांय कितें करती कोण ना देवागार का कितें पुरा जाता दळदिरपण थंयच हें दळदिरपण मोगाचें न्हू पातका वरवीं आमी दळदिरी जाल्यार देखून लॉट ऑफ ग्रीड जायजे म्हूण सांगून दुसरें कांय नाका पयशे एक आसल्यार पुरो जागो आसल्यार पुरो भांगार आसल्यार पुरो हेंच चिंता एक आमी नांदू फाटी ना चक्कडी हांगाला पण हरबस कोण्णाच सुटना मनशां सेम सगळ्यांनी आसा मोगाचें न्हू आमी कुटुंबान धांवून येवचें आतां फाल्यां तुजो भुरगो एक सेमिनारी गेल्यार कुटुंबान धांवून येवचो न्ही तुजो गुणून ताका येवचो भारी कश्ट न्ही भायर येवंक भारी कश्ट मोगाच्या भावा भयण्यानो पातका वरवीं आमी पिडेस्त आनी दळदिऱ्यां जाल्यार तुमी आतां एक घडी बरो दोळे दामपा पळय खंयच्या रितीनी एक दळदिरपण तुमचें तें आयलां दोळे दामपा सकडा पुरो दोळे उक्ते दवरले एक घडी बरो दोळे दामपून एक भितर एक पॉयंट करा खंयच्या रितीन आमी दळदीर जाल्या घरांत उलोवणें आसा गी सेस सांबार आमी उलयता गी तुमी आपय नासतना शेजारची तुमच्या घरा येतात गी तुमी आज हांगा आयिल्ल्या वेळार तुमचो पेटो गुंगतना शेजारची रप्पा भायर येवन थंय पळयतात गी पळयनात जाल्यार काले म्हणी समस्या आसात म्हण जालें एक आवय जावन सकाळींचे एक 5 मिनटां तुज्या भुरग्यांक तूं आल्तारी मुखार उबी करताय गी पुता आतां रजा आसा वोस पुता सक्कड कुटुंबा पासत मागोवन ये म्हूण सांगून घराक इगर्ज लग्गी आसल्यार इगर्जी धाडटाय गी भुरगीं पयस आसात घरांत रावन आयतारा दिसा सकाळीं तुवें फोन केलें गी तांकां मिसा गेलोय रे पुता मिसा सुकय नाका पुता म्हणून दुयेकांनी पुताक फोन करून सांगलें गी सकाळीं या सोनवारा रातीक फोन करून जागयलाय गी कशी दळदिरी जाली आमी दोळे धांपून तांसून दीत पातका वरवीं दळदिरपण जाल्लें थोडे दाखले एक 2 मिनटां नियाळ करया आदांक ताचें उणेपण दिसलें ना आनी एकल्याक बदलाम करूंक लागलो कांय नाक ताचें आपणाचें उणेपण समजोवंक ना ताचें दळदिरपण दिसूंक ना देदेस्पोर जालो आनी बाबाक जिशी मारलो जाकोबाचे 10 जण पूत दळदिरपणांत बुडले देखून गुलाम जावन गेले दाविदाच्या दळदिरपणा वरवीं सगळें ताचें कुठाम उपरांत नासाच्या वाटेक पावलें जोना प्रवाद्याचें दळदिरपण ताका सांगलें आयकनासतना मासव्याच्या पोटांत वचून पावलो वेचीक पूत आपणाच्या दळदिरपणा वरवीं दुकराच्या गुडांत वचून पावलो दोळे बंद करया पळोवचें नाका पुरो दोळे उक्ते केल्ले हे एक तुमकां एक प्रॅक्टीस हर एका दिसा तेर्स जाल्या मागीर 5 मिनटां बसून नियाळ करूंक पातका वरवीं आमी दळदीर जाल्या
आमचें घर एक ल्हानशें बार जालांगी सदांच घरांत आमाल पिवोने आमालाच्यो वस्तू घरांत हाडून दस्तान करून दवरल्यात गी जळदिरपण. घर एक ल्हानशें ब्युटी पार्लर जालांगी सगळो दीस आरशा मुखार मेकअपच मेकअप. घर काय कुस्तेचें मैदान जालांगी सदांय लढाई. आवय बापूय भुरग्यां मोदें मेळ्ळें उलोवणें आसा गी घरांत. आमच्या कुटुंबांत देवाक जागो आसा गी. ह्या आल्तार आमची कोणशाक पडल्या. कोंतां बेतिन्यो कोणशाक पडल्यात. पवित्र पुस्तकाचेर धूळ बसल्या गी. आमी धळतिरी जाल्या पिडेस्त जाल्या. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. उबी रावया. एक या दोन गितां गावन सर्वेस्पराक हरसिया. फुडो सांगलां 3 गुळयो विसरूंक नात. तुमकां कोणें रिक्वेस्ट करची गरज ना. म्हज्या भलायके पासो तुवें ताळयो पेटची गरज ना. आनी तुज्यो ताळयो पेटोवन सर्वेस्पर देवाची महिमा आनी वडविकी वाडना. तुज्या बऱ्यापणा पासो देखून येवकरिस्ताच्या मागण्यांत एक ये देवा आमच्या ह्या मागण्या वरवीं तुजी वडवीक वाडना पूण आमी कुरपेंत वाडटा. येवकरिस्ताचें मागणें. येस, हे मोतीन दवरन ताळयो पेटच्यो संतोष हांसो दिवन तोंडार एक हांसो दिवन व्हडल्यान ताळो उबारन. मळयाळी भाशेन म्हणटात ब्रदराक समज सांगतलो मागीर प्रोनाउन्सिएशन. हृदयंगळ आदिरंगळ उयर्त पाडा. आमची काळजां आनी आमचे वोंट हृदयंगळ आदिरंगळ उयर्त पाडा. भोवा प्रभाचे उतार सांगात आमी गायना गावया. ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಉನ್ನತ ಪ್ರೇಮ ಎಂತ ಮಹೋನ್ನತವೋ. 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 ಪಾಪಿಯ ರಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರಾಣವ ನೀಡಿದ ಪ್ರೇಮ ಮಹೋತ್ಸವವು. ಅದು ಪಾಪಿಯ ರಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರಾಣವ ನೀಡಿದ ಪ್ರೇಮ ಮಹೋತ್ಸವವು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ವರ್ಣಿಸಲಾರದ ಪ್ರೇಮವು ನಿನ್ನ ಪಾಪಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯು. ವರ್ಣಿಸಲಾರದ ಪ್ರೇಮವು ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯು. ವರ್ಣಿಸಲಾರದ ಪ್ರೇಮವು ನಿನ್ನ ಪಾಪಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯು. ವರ್ಣಿಸಲಾರದ ಪ್ರೇಮವು ನಿನ್ನ ಪಾಪಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯು. ಪಾಪಿಯ ಹುಡುಕುತ್ತ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ದೇವರ ಕರುಣೆಯದು. ಪಾಪಿಯ ಹುಡುಕುತ್ತ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ದೇವರ ಕರುಣೆಯದು. ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಉನ್ನತ ಪ್ರೇಮ ಎಂತ ಮಹೋನ್ನತವು. ಕಲಿಸರಿ. ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಎಂತ ಮಹೋನ್ನತವು. ಪಾಪಿಯ ರಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರಾಣವ ನೀಡಿದ ಪ್ರೇಮ ಮಹೋತ್ಸವವು. ಅದು ಪಾಪಿಯ ರಕ್ಷೆಗೆ
ಶ್ರೀಯೇಸು ರೂಪದಿ ಹೃದಯವ ತುಂಬಿದೆವು. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೀಯೇಸು ರೂಪದಿ ಹೃದಯವ ತುಂಬಿದೆಯೋ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೀಯೇಸು ರೂಪದಿ ಹೃದಯವ ತುಂಬಿದೆವು. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೀಯೇಸು ರೂಪದಿ ಹೃದಯವ ತುಂಬಿದೆಯೋ. ನಾ ಪಾಪಿಯೇ ಆದರೂ ದ್ರೋಹಿಯೇ ಆದರೂ ಪ್ರೀತಿಸು ಪ್ರೇಮವದು. ನಾ ಪಾಪಿಯಾದರೂ ಪ್ರೀತಿಸು ಪ್ರೇಮವನ್ನು. ನಾ ಪಾಪಿಯೇ ಆದರೂ ದ್ರೋಹಿಯೇ ಆದರೂ ಪ್ರೀತಿಸು ಪ್ರೇಮವದು. ನಾ ಪಾಪಿಯಾದರೂ ಪ್ರೀತಿಸು ಪ್ರೇಮವನ್ನು. ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಉನ್ನತ ಪ್ರೇಮ ಎಂತ ಮಹೋನ್ನತವು. ಅದು ಪಾಪಿಯರ ರಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರಾಣವ ನೀಡಿದ ಪ್ರೇಮ ಮಹೋತ್ಸವವು. ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ. ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ. ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಲೆಲೂಯ. ನೊಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿಯದು. ನೊಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿಯದು. ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕೂಗಿನ ಕರೆಯಲು ಗಾಳಿಸು ಪ್ರೇಮವದು. ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಉನ್ನತ ಪ್ರೇಮ ಎಂತ ಮಹೋನ್ನತವು. ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಉನ್ನತ ಪ್ರೇಮ ಎಂತ ಮಹೋನ್ನತವು. ಉನ್ನತ ಪ್ರೇಮ ಎಂತ ಮಹೋನ್ನತವು. ಅದು ಪಾಪಿಯ ರಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರಾಣವ ನೀಡಿದ ಪ್ರೇಮ ಮಹೋತ್ಸವವು. ಹಾಲೆಲೂಯ 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 ಹಾಲೆಲೂಯ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರೆದು ಹಾಡೋಣ. ತಾಳಿಬೇಕು. ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ
hallelujah, hallelujah. Keep on praise. Hallelujah, 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 hallelujah. ಓಡೋದಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯ. Hallelujah, 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 hallelujah. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವರವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಯೇಸುವೇ, ಯೇಸುವೇ. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. Hallelujah. ನಮ್ಮ ರೋಗವನ್ನು, ನಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. Hallelujah, 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 hallelujah. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. ನಮ್ಮ ಯೇಸು, ಸ್ತುತಿಸುವ ಯೇಸು. ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚೋಣ. Hallelujah, 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 hallelujah. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ರೂಪದಿ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದೆ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು ಶ್ರೀ ಯೇಸು ರೂಪದಿ ನಾ ಪಾಪಿಯೇ ಆದರೂ ದ್ರೋಹಿಯೇ ಆದರೂ ಪ್ರೀತಿಸು ಪ್ರೇಮವದು. ನಾ ಪಾಪಿಯೇ ಆದರೂ ದ್ರೋಹಿಯೇ ಆದರೂ ಪ್ರೀತಿಸು ಪ್ರೇಮವದು. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಉನ್ನತ ಪ್ರೇಮ ಎಂತ ಮಹೋನ್ನತವು. ಉನ್ನತ ಪ್ರೇಮ ಎಂತ ಮಹೋನ್ನತವು. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಉನ್ನತ ಪ್ರೇಮ ಎಂತ ಮಹೋನ್ನತವು. ಉನ್ನತ ಪ್ರೇಮ ಎಂತ ಮಹೋನ್ನತವು. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. Hallelujah, 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 hallelujah. Feel the presence of the Lord and coming to praise Him, coming to thank Him for all the blessings which are going to receive during this retreat. Hallelujah, 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 hallelujah. We praise you, we worship you. Hallelujah, 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 hallelujah. We praise you, we praise you, we praise you. सर्वेस पर तुमचे सोबे असो. इजाया प्रवादाचें ग्रंथ पयलो अध्याय ओळ 18 तावन 20 पर्यंत. येया
उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्परो. तुमची पातकां तांबडी आसल्यार ती हिमा बरी धोवी जातली. ती रक्त वर्णाची आसल्यार ती कापसा बरी धोवी जातली. हांव सांगता ते आयकोंक तुमी तयार आसात जाल्यार ह्या देशांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक पावतल्यात. पूण तुमी इन्कार करून उपराडशात जाल्यार तालवार तुमकां ग्राशितली. कित्याक सर्वेस्पराच्या तोंडान हें सांगलां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. बसया. पयल्या भागांत आमी आमच्याच कुशीन घुंवून पळयले. आमी थोड्यो संगती उणेपण अस्कतकाय आसा म्हणटा आसतना विशेश जावन ह्यो 7 संगती आसात जाल्यार तितकेशे गमाण दिया. मस्त विवरण दिना. पयल्यान पयलें 7 महापातकाचीं मुळां म्हणटा आमी. ह्या विशयांत तितकेशे हरगितले आनी गमाण दी जाय. ताका नांव सुद्दां दिलां 7 महापातकाचीं मुळां or 7 capital sins. गंभीराची गजाल तितकेशे गमान दिल्यार बरें. सकड आमचे थंय आसात म्हणून न्हय, पूण 1 या 2 आसल्यार पुरो पावता. कित्याक म्हळ्यार आयकलें अशें गणीत अशें आसा की म्हजो एक सांगाती पाद्र्याम त्रिशूर तिशिलो म्हणालो एक पटी. तो बडलो भांगाराचो वेपारीस्त खंय. मागीर एका काळाचेर इगर्जेक लागीं आसलो. इगर्जेक पुराय येतालो. सकाळ म्हळ्यार कासिले जातना व्हडलो वेपारी जालो. इगर्जे येवचें बंद जालें. कांय ना, सक्रामेंत ना, कांय ना. पूण ताची येजमान आनी भुरगीं बारी इगर्जेक लागीं गई. बारी भावार्थी मनशां. वो पिडेस जालो. आस्पत्रेंत व्हरून घालो हाका. निमाण्या अंताक पावला. मोर्च्या स्थितीर पावला. प्राय जाल्या. भुरग्यांक एक बारी आशा खंय. मोर्च्या पयलीं आमच्या पप्पान एक सक्रामेंत एक कान घेवन मराचें हाची एक आशा. पूण हाका सांगल्यार वो आयकना. वो विगार आयल्यार आयकोसना म्हणलें तांकां गोत्तालें. मागीर ती कशें तांकां गौरव आसा समाजान. मागीर ताणें वचून गवळी बापा सांगलें आसता सायबान तुमी मनीक आयल्यार ताका एक समजय घे तुमी म्हणून. अरे कांय बरेंपण जाता जाल्यार येवच्या कितें. बिसायबूत आयलो खंय. येवन हाच्या बेड्डा लागीं अशें बागोवन उलयता आसतना आनी बिसायबाचो कुरीस धरलो खंय घट्ट. चेनीक धरलो, कुर्सा धरलो. भुरग्यांक भारी खुशी खंय. अरे आमचो बाब बदलावण जाल्या. आमचो बाब कंप्लीट ट्रान्सफॉर्मेशन. मोर्च्या आदी आनी कुर्सा कत्त पटलून धरला आनी ओ सर्गा कत्त म्हणचो. सुमार वेळ जालो खंय. हो कुरीस सोडना. हो बिसायबाग उबें रावंक कितें जाणा. बिसायबाग ओणूनता ओण धरला आनी घट्ट. इल्ल्या वेळान आनी सांगलें आसता बाबा तूं सोड कुरीस सोड बिसायबाग वचोंका. एका हातान कुरीस धरन आनी एका हातान असो ओणून धरला कुरिसाने आनी एका हातान अशें दाखयता खंय. वो मागीर आनी विचारलें आसता कालें बाबा कालें. 2 दिया रे म्हणालो खंय. 2 दिया रे म्हणालो. भुरग्यांक आनी की कशी. वो कुर्साक वेंग मारल्या मात न्ही. वो उधारी जाला आतां. बिसायबागे 2000 दियाय म्हणटा. वो उधार जाला मनीस. बरी गजाली. सर्गा कत्त गेला हो म्हणसो. जायत बाबा दिता म्हणलें खंय. वो सोडना खंय. मागीर कुरी सोडना. वो सुमारसो वेळ जालो. बिसायबागे बागोवन बागोवन ताची पाट वळोवंक सुरू जाली आसतरी ताका उबें रावंक जायना. मागीर परतून म्हणलें बाबा आमी दिता आमी 2. वो मागीर म्हणटा खंय एग्गी दिया रे कुरीस भांगाराचो रे म्हणालो खंय. सोडनाकात रे वो कुरीस भांगाराचो म्हणालो खंय. भांगाराचो वेपारी. हो मनीस भांगाराचो वेपारी. हाचें बदलावान कांय न्ही. बदलावान कांय ना. कुरीस भांगाराचो मोगार पडला. वो सोडनाकात रे वो कुरीस. एग्गी 2000 दिया रे आनी काणी घ्या रे म्हणटा खंय. मोर्च्या काळार ही गी बदलावान. देखून असलें कांय चिंतून कोणी हांगा आसात जाल्यार रेती रे हरवें कांय जावचें ना. नाव टर्न टू जीसस. आनी टर्न टू जीसस म्हणटना ह्यो संगती तिकेशे गमान दी जाय. पयलींलें गर्व. मापातकाच्या मुळान पयलींलें गर्वाचें पाताक. बाबेलाचें बुरुज मोतीन दवरा. कितें म्हणालीं आमी एक कोटें बांदी जाय. तें कोटें मळबाक पावा जाय. आमचें नांव उरा जाय. कितें जालें. बांदूंक पावलीं गी.
गर्व खंय व्हरून पावयना मोगाच्यानो हें उडास दवरल्यार पुरो गर्व खंय व्हरून पावयना जर तर खंयच्याय चिंतपाचें गर्व आसा जाल्यार तें काडूंक प्रयत्न करा ल्हानशा भुरग्यांक तेंचो गर्व आसा वचपुता तिके आंगडी वचून ये तुका जायनासता भुरग्यांची जाप पुता तिके झाडणे तुका पाडपाक नासता वच रे पुता रात जाली काडे मेटाड रे वचून तुजे पांय समानान दिसता हे दिशी पिला गर्व तितके व्हड जावन येतना तूं सांगनाका म्हाका हय बापायक तितके व्हड जावन येतना गर्वाचें रूप तें मागीर थंय बाथरुमाक गेल्यार व्हडल्यान धड्ड करणे बागील घालचें हें पुरा लायट चालूच दवरून येवचें गर्व उदक इल्लेशें बारीक सोड्या पावता एकदम फूल सोडचें आवाज करचो आनी पडटा बालदे गटल्यान उदक वेते आसा गर्व हांव बिल्ल बांदतां बिल्ल बांदताय हे मनशा सुर्याच्या उजवाडाक तुजे वरवीं बिल्ल बांदूंक जायत तुवें सेवच्या वाऱ्याचें बिल्ल बांदूंक जायत तुका मागीर कितें गर्व उलयताय कितें गर्व उलयताय मोगाच्यानो गंभीर गजाली हांव कोण्णाक कॅर करिना कोण्णाक भियेना असलीं उतरां गर्वाचीं रुपांनी गे म्हजे कडेन कासात म्हाका अधिकार आसा आनी एकल्याक उठ बस करचें गर्व न्ही खंय उरता ह्याच परिसरांत एक मनीस एका बार एंड रेस्टॉरंटान तो फूड सप्लाय करतालो एक मनीस मस्त वर्सां आदीं दुबळो मनीस ताचें फूड सप्लाय एक दीस सांजेर खंय आनी फूड पुरा मूग धुवन आयलां वेळ जाला एक 4 जाण तरणाटे आयले खंय येवन आसलें पुरा दिलें आनी कितें म्हूण सांगून लढाई करन हाची आयदनां पुरा सकयल घालन हाका दोन मारूंक मारले दिनांतल्याक ना मुग्धालां पयशे दिवनात खंय दुबळो मनीस पूण हाका गोत्ता तें कोणाचें मनीस गे म्हूण सांगून हांगाच्या तेका मनशाचें तें उडपी परिसराच्या मनशाचें दुसरे दिसा सकाळीं गेलो खंय दानियेंच्या संगाती कोडे जेवणेर बत्तीतेर मुगी दित्तन रड्डेंक बोट्टीयरला कासला कोरचेर परत येता दाखयत पयर रोडोवन सांगलें खंय आनी वो तांचो त्या मनशांचो बॉस जेवणेर येता बेनपेर येता तिनोडात्ता कोरोडात्ता ಎಂತ ಉಳಿತಾಗ पयशे दिवनात रोडोन फाटीं आयलो आनी रोडोन म्हजे कडेन सांगा लागलो अशी अशी गजाल जाली हांवें म्हळें व्हडणी तुज्या नशिबाचें खंय वेचें ना आनी दिनांतलें ताका खावंक मेळचें ना इतलेंच मेजून 15 दिसांनी तो ना आवट जेवणेर येता बेणपेर येता तिनपेर येता कोरोड येता म्हज्या मोतींत बोगलें म्हाका सांगूंक जायना सांगूं नजो न्ही इतलें निनान तुंबेर येता निना मुगीन येता म्हज्या मोतींत आयलें सोबती हें देखून गर्व नाका मोगाच्या न्हू गर्व नाका कोणेंच गर्व उलोवचें न्ही मापातकाचें मूळ हें मेजून 15 दीस देखून कोणाय की कांय गर्व आनी चिंता आसा जाल्यार हांवें केल्लें म्हजे वरवीं जाता हें म्हजें कोणा कॅर करना कोणा भियेना जावं दी तरणाटीं जावं दी व्हडां गंभीर विशय सत्राय करा दुसरें रागा वरवीं कितें जालें कायनान कितें केलें जुजेच्या 10 जाणां भावांनी कितें केलें आनी कितें जालें कायन देदेस्पोर जावन भोवलो आनी 10 जाण चेडे हे जुजे जाकोबाचे गुलामा बरी भिखारी जावन इजिप्ताक पावले सगळे होगडायले न्ही देखून आज एक ह्या रेती वेळार एक कल्ती विनंती मोगाच्या न्हू कांय राग आनी आसले तितके सोमा करा फाल्यां उजवडता म्हणलें गुत्तू ना आमकां दीस उजवडतलो कितलींशीं जाणां मांद्रेर न्हिदले कडेन ते मेल्यान ताका 70-80 जायचे म्हणना आजकाल 30-40 उठोवन चलतात सकाळीं उठात ना
राग म्हणटा आसतना खाली इल्लोसो राग न्ही, हगे द्वेश फारीकपण, ताका एक पळयचें, ताका एक शिकयचें बूत, कसली उतरां रागाचीं. अनिस्थळपण आसा जाल्यार हें गंभीरान उडास दवरा, कित्याक मागीर पातका विशांत मिसिंग द मार्क. लग्नाच्या सक्रामेंताच्या भायर लैंगीक करणी आडवारल्या, लग्नाच्या सक्रामेंताच्या भायर लैंगीक करणी आडवारल्या. दाविदाक थंयसर प्रवाद्यान सांगली उतरां उडास दवरी जाय, तुवें गुठान उरियाच्या पतीने लागीं अनिस्कळ संबंध दवरलोय, थंयसर केलोय तुवें. तुज्या भुरग्यांक दिसा उजवाडे उखोल व्हरतलीं. उडास दवरल्यार पुरो, उडास दवरी जाय. भुरग्यांक उडास करा, पुता दुवे लैंगीक संगती विशांत सदी लाई नाका, तातूंत खेळ न्ही. उज्या कडेन खेळनाका पुता म्हूण देखून मलगड्यांनी सांगलें न्ही, उज्या कडेन खेळनाका पुता म्हूण मलगड्यांनी सांगलें देखून. उडास करा भुरग्यांक परत आनी परत. लग्नाच्या सक्रामेंता भायर हर एकल्याकी लैंगीक करणी आडवरल्या. लग्नाचो सक्रामेंत एक मात्र थंयसर परमिशन दिता. चवथें आशा. अर्दी आमची समाधान आमी होगडायलां ह्या आशे वरवीं. इल्लीशी आशा जाय तेन्ना मात्र अभिवृद्धी जाता. इल्लीशी आशा जाय देखून अभिवृद्धी जाता. म्हाका कांय नाका म्हण जाल्यार आमी रोकडे न्हिदचें, रुकोमळा न्हिदचें ना. घर म्हूण जाय जाय, मनशाबरी जाय जाय, कायले आंगा खांदार कायले आसा जाय, निर्मळान जिवी जाय, शिकाप जाय जाय, इल्ली आशा जाय जाय. पूण लेका व्हरता आशा. लुकाचो 12वो अध्याय ओळ 13 फुडें ग्रेस्त पिश्याची वापार. जेजू न्हू तूं म्हणा पिसो म्हूण नाका कोण नायक, आनी जेजू ताका पिसो म्हणटा. ग्रेस्त पिश्याची वापार. देवान जायतें दिलें. आतां कंताची म्हाका दस्तान करूंक जागो ना, हांवें खंय दस्तान करचें. उडास दवरा. माण्णा मळबारतावन पडोवलें, मैजेन सांगलें सडीत जमय नाका. थोड्यांनी आयकनासतना सडीत जमयल्लें, किडें पडून गेल्लें, पर्नो सरलो. आनी वांगा एक ग्रेस्त पिसो, हांवें खंय जमोवचें. म्हजी खोटारां मोडटा, ओड करता, तातूंत जमोवन दवरता, आनी हांव गम्माता मारता, आनी जायतीं वर्सां खातां पियेतां जियेतां. आनी त्या दिसा ताळो आयलो, ये पिश्या आज रातीं तूं मोरताय, आज रातीं तूं मोरताय. तुवें जमयल्लें कोणाक जातलें. देखून इल्लीशी आशा आसूं दी. देखून आहलें पुरा आजत खावन मुग्दून न्हिदोंक वचनाकात. फाल्यांक इल्लेशें जायचें. इल्ली आशा आसूं दी, इल्ली योजना जाय जाय म्हूण सांगून आनी एक 100 तकल्यांक पावता तितली खाल्याक कर दवरचें. कोण एकलो आनी एकल्यान म्हणालो की हांवें एक घर बांदलां, पुताक एक फ्लॅट काण गेला, आतां नातवाक एक सायट काणगोंगा. हांवें एक घर बांदलां, पुताक एक फ्लॅट काण गेला, नातवाक एक सायट काणगोंगा. आनी एकलो म्हणालो की कितें सायबा तुका कांय दुबाव म्हणे मारता की तुजी नात्रां तकली सोमान आसतना हात पांय नासतना जल्मातात म्हणून. ना ना तशें कांय ना. मागीर नातवाक तुवें घाल्या घर दवरचें. तुजें घर तुज्या पुताक न्ही तूं मरतना. गरजे भायली आशा गरज ना मोगाचें न्हू. गरजे भायली आशा गरज ना. बरें बुकार वाचूंक मेळ्ळे थोडे पॉयंट आहात, बरे आहात ते. हर एका मनशान तुज्या रिटायरमेंटाचें प्लॅन करचें काय, तुज्या भुरग्यांचें रिटायरमेंटाचें न्ही. तुज्या भुरग्यांक शिकाप मात्र तुवें दिवचें. शिकाप जाल्यार दिसतावन ताणें जोडचें, ताणें करचें. तुजें जिणी फाल्यां रडण्याची करनाका. तुवें तुजें रिटायरमेंट निर्मळपणी तुवें जिये जाय. तुज्या रिटायरमेंटाक चिंत, तुज्या भुरग्यांच्या रिटायरमेंटाक न्ही. ती करतात मागीर तांणी घालें करचें. थोड्यांक राग येवंक की पुरो आतां. तुजें रिटायरमेंट तूं चिंत. हांवें फाल्यां एक 60 जाल्यार मागीर काम करून तांकां ना कोण ना, म्हाका कांयपणी जाय जाय कर जा. तुवें निर्मळ जिवी जाय, तुवें इल्लें भोवा जाय. लेका वरती आशा नाका.
लेखावरती आशा नाका कोण एकल्यान मस्त भांगार व्हडल्या एका इट्या भाशेन करून दवरलें खंय करून दवरून खंय बँकांतलें आसा लिपोवन दवरलें खंय सदां वचून पळोवनच्यान येवचें खंय पळोवनच्यान येवचें खंय एक दीस कोणें सोरून काडलें खांडा पट्टे बेजाराय खंय एका खांडा पट्टे बेजाराय रोडोन इस्ता कडेन म्हूण आलो खंय हांवें इतल्या कश्टांनी म्हजें भांगार आहलें पुरा एक ल्हानशें एका इट्या भाशेन करून दवर लिपोवन दवरलें कोणें गे सोरान वयलां तें आनी विचारलें गे ताका आतां तुका कांय म्हण तें उपकाराक पडटालें गी ना सदां पळोवन येतालो तर तुका कांय व्यत्यास येना आज त्या जाग्यार एक इटो व्हरून दवर म्हणालो खंय तो पळोवन आयल्यार जालो तुका कांय तें उपकाराक पडचें कांय ना न्ही मुस्तरांची गजाल आतां तशीच जाल्या खंय हे कडेन व्हरून दवरलां अप्रूप वचून पळोवचें येवचें तें भायर येना विकोंक विकिना आनी त्या वरवीं जायत्यांक कस जाल्यात दुबल्यांनी एक आज 1 ग्राम भांगर करच्या भशेन ना जालां तें भायर येना घालून भोवंकी जायना घालून भोवल्या वड्या काडटात विकूंकी विकिनात खावंकी जायना व्हेरी इंट्रस्टींग तर एक तें इटो व्हरून दवरल्या जालो सदां वचून पळोवन ये इटो आनी भांगारान कांय व्यत्यास ना तुका कांय उपकाराक पडना तें कशें न्हू राग करनाकात 5वें मोसोर आज समाज पिडेस्त जाल्यार हाका 2 प्रमुख कारणां एक राग एक मोसोर म्हळ्यार चूक जावची ना बाकी हेर कारणां आसात प्राय जातना हर एकल्याक थोडी पिडा पुराय येता स्वाभावीक आनी तूं कितेंच नवाल ना आज कोण हांगा बरी घट्ट आसात सकाळच तुमी बागातात कोण हांगा आतां कांय चिरपूट मारल्यार कांय रागात येता म्हणलें बरें दिसतात थोडीं जाणां तुमच्या गालाक आनी थोड्या दिसांनी मिरयो पडटात खंयची इस्त्री घाल्यार त्यो मिरयो वचनात सत देखून हे स्वाभावीक प्रकृतीचे नियम कोणा वरवीं आडावंक जायना देखून ससनाक कोणी हांगा जिवंक वाचोवंक येवनात सगळ्यांच्या जनांगाना मना एक दीस मुक्त जाता हें सत आसूं दी पूण मोसरा वरवीं आनी रागा वरवीं 2 संगती मनशाक सडीत पिडेस्त करतात खंडापटे मोसोर आनी आमकां इल्लो सडत म्हूण दिसता क्रिस्तांवांक आमच्या हांगाच्या कोंकण करावळीच्या क्रिस्तांवांक इल्लो सड म्हूण दिसता एका मनशाक एक बरेंपण करूंक सोदनात बरेंपण केल्लें पळोवंक जायना घडये भितर खोबरो हे करतात खांडापटे खोबरो आनी खोबरो मोसराचेर रूप आसतो खोबरो पुरा मोसरा वरवीं जावच्यो हर एक खोबरो मोसरा वरवीं जावच्यो म्हळ्यार तो करता म्हाका जायना न्ही करूंक देखून मोसोर अरे तो करता करून दी सायबा कांय उत्तेजन दिने मोसरी संतत खंय थावन सुरू जालां गे उडास दवरचें सोवे पोठार्थ पोन खावच्याक आनी पियोवच्याक एक ईत मीत आसूं दी एक लेक आनी मीत आसूं दी खावच्याक आनी पियोवच्याक कोणी तो जावं दी आनी ह्या भुरग्यांक शिकया कित्याक म्हळ्यार कितलें सड खातावंगी तितली जिरवण सड तितली बूक सड एवढाच आसूं दी धाकटीं भुरगीं एक व्हडलें येदें व्हडलें किटकॅट दिल्या रे 35-40-50 रुपयांचें तें खावन आनी एक सारता तितली जिरवण सुरू जाल्या धाकट्या भुरग्यांक शीत मात कांय ना म्हणटा शीत कोणें खावचें त्या एका किटकॅटान कांय 300-400 कॅलरी आहा शीत कशें खावचें हे देशा भुरग्यान कितलें सड खातावंगी तितली बूक सड उडास दवरा आनी इल्लीशी रूस आनी हेजे म्हूण सांगून कितें पुरा सर्कास आमी करता आतां रुचीक जायचे रूस खंय रूस जिबेर मातने हांगा तावन देवल्यार रूस ना आनी खाली ह्या जिबेक एक रूस दिवंक कितें सर्कास जाती आसा खंडापट्टे सर्कास चड रुचीचें जेवण उडास दवरा ओन्ली फॉर फ्यू मोमेंट्स इट इज ऑन द लिप्स रेस्ट ऑफ द लाईफ इन युअर हिप्स थोडो वेळ मात्र जिबेर खंय मागीर जिनी बोर पेंगटान खंय रुचीचें खाण पुरा थोड्यांक समजालें आमरुकी आसतात ओन्ली फॉर फ्यू मोमेंट्स इट इज ऑन युअर लिप्स रेस्ट ऑल टायम इट इज इन युअर हिप्स सत्य
म्हजे उतरांनी जाणट्याची देखून पोटार्थ पावन जावं दी दादले स्त्रियो भुरगीं व्हडां आतांत न्ही आदीं आसलें खंय काजरापुरा गेल्यार हांगा म्हणसर केल्या उपरांत घट्ट कारे जेव काजरापुरा वचून खंय फाटी येतना आतां एक सोडा पिये रे जिरवण एक बरो कातारान दिलें उणें गावणोचो हे सोडा पिये आबा सोडाच्या की कांय व्यार जावं दी तूं कातारान तूं उणें काने आणखी एक मोठ जेवया म्हणून बघताना जेवचे रावायचे खंय दॅट इज अ रूल हे धामून मागीर खारे पोता कारे आनिल्लें कारे आतां काळ आयला मोगाच्यानो एकामेकाक विनंती करी जेयलें उणें खा म्हणून कोणाकच खा म्हणून वत्ताय करनाका दया करन इवन तुमच्या भुरग्यांक नेवर एवर फोर्स युअर चिल्ड्रन टू ईट मोर दया करन म्हजें भुरगें खायना अरे बाबा सड खाता म्हूण तुवें रडाचें खायनासना तें मोराना तें आसा तें खान भूक लागल्यार खंडीत खाता तुवें लावची गरज ना ताका भूक लागल्यार तें भुरगें कशें म्हणून करन खाता हें सत न्ही म्हजें भुरगें जेविना तुमी कंत करीचे म्हजें भुरगें आतां सड खाता ही कंत करीचे जाल्यार देखून खंय तुमगेर सैरीं आयल्या वेळार आनी इल्लें जेव ससनाक सांगनाकात दट्टो बाये इल्लें उणें जेव म्हूण सांगा इल्लें उणें जेव पुरो तुका पुरो इल्लें उणें जेव वत्ताय म्हणली करनाकात आनी एकल्याक पिडेस्त करनाकात आमी जेवचे तिनांतलो एक वांटो आमकां पावता खंय तिनांतलो एक वांटो तो आमकां पावता त्या एका वांट्यान आमी वाचचें खंय मागीर तिनांत 2 वांटे आमी खाता पळय तातूंत धाकट्यार वाचता खंय तिनांत एका वांट्यांत आमी वाचचें तिनांतल्या 2 वांट्यांनी धाकट्यार वाचता कोणी डॉक्टर आसल्यार राग करनाकात 7वें आळसाय हें भारी गरजेचें आळसाय आमी भारी चिल्लरायेन काण गेल्या आळसाय मापातकाचें मूळ आनी आतां ह्या दिसांनी आळसाय खंडापट्टे सड जाल्या खंडापट्टे सड हाडचें रांदचें खावचें मुगदुचें कांय करिनात एक 5 सेंट्स जागो आसता रे एक 2 वालच्या बेजीचे वाल बेल लायले काय एक आतां एक ल्हान एक नेट्ट हांगा मलपे मास्तेचें नेट्ट इतलें मेळटा तुमकां काय एक किलो नेट्टान जालाच्या वयर तुमी पाक्याक आनी 2 कांबे घालून बांदले जाल्यार एक घोसाळ्याची वाल एक खाऱ्यात्याची एक पोडवळ्याची एक बोबल्याची घाली जाल्यार जाता न्ही कितलें उदक एका दिसाक खंयच्या एका ल्हानशा घराय दिसाक 1000 लिटर उदक करसता हें उदक पुरा एका माडाक येता मू एका माडाक गरज अशें सड्ड म्हळ्यार 2 बालद्यो उदक खंय 1000 लिटर उदक एका माडाक गरज ना कांय करचें मोगाचें करीचें कांयपणी इल्लेशें म्हणी करीचें तुमी ताका कांय व्हडलो कांय माटो घालची गरज ना नेट्ट वोन बांदल्यार पुरो हांगात मेळटा हप्त्याक एक दीस तुमकां एक घोसाळें मेळ्ळ्यार पावनाय फाल्यां हें खारें तें मेळटलें पुरो हें पडवळें एकात्त वेलाचेर एकात्त वालेन पुरो लायल्यात बियो मेळटात कश्योय गडये भितर फळ येता ताका हाडचें खावचें मुगदुचें इतलेंच आनी आळसाय आतां हें ठावून जालें तिगे भितर वचा तुमी माडा माड्यांची तोटां आसात कितलो नारलांनी तीं पोपडांक कीर लाल्यान म्हणून ना कितलीं कीर लाल्यान हीं भुरगीं एकत्त एक नारलांनी पोपळां इसिनात खंय वाटेर पडलो नारली आदी एका काळार आमी मोट लावन हाडूंक धांवताल्या आतां ते नारलाच्या वयल्यान अशें उतरोवन येतात खंय तो नारल थंयत कोण बापय हाडटा म्हणून आनी गोत्तू ना कालें म्हणून गोत्तू ना आनी थोड्या भुरग्यांच्या हातांनी पळयता कळटात ह्या भुरग्यांनी आज म्हणसर उदकांत हात घालून मातयेंत हात घालून कालें कर खातात की ते वेकलो ना मुकल्या दिसांनी हात पळयतना कळटात हात पळयतना कळटात तुमकांय कळटा तुमी सांगनात मात्र तुमी तितलीं पेद्द आनी बुद्दू न्ही तुमी बारी हुशार आहात तुमी आज म्हणसर त्या हातांक एक माती लागोना कालें कर खावचें मुकल्या दिसांनी आळसाय नीटूत वेचें आनी आतां आमची मालगड्यांची साल पळयतना कळटा एक मूय मोराना खोदारन एक एमर्जन्सी वार्डाक लोटून येल्ले बरी चलचें थोड्या अरे इल्लीं चुरुक्क जायचें मोगाचें मनशान इल्लें चुरुक्क जायचें इल्लेशें तिके फास्ट चला जाय पोरी एकली म्हणाली एकलीं तरणाटें भुरग्यांक जेवंक बसता 40 मिनटां जेवंक
ताणें घर केल्लें बरीत तें काडटालां गाड खंय गेल्यार 40 मिनटां जेवंक एक 15 मिनटांनी जेवल्यार व्हडली थोडे ताळे बारी बेजारान हात दिले म्हळ्यार तांच्या घरा कडेन आसा जावं गे बरो कांय करनात मेजारान डोरीचे तरणाटी भुरगीं जेवन बशी ते इंत सोडटात थोड्यांक बारीले तोंडा पर हात दिवं सुरकले थोड्या जाणांनी शिकया जेवून आपयलें बशी दिजे खंय जेवल्या उपरांत बशी तांणी तांणी व्हरचे खंय आनी धुयचे आवयचें काम न्ही भुरग्यांचे बश्यो धुवंक सकयल पडल्यार पुट्टात म्हणून बरो स्टिलाच्यो अंडिया कांय जायनात स्टिलाच्यो अंडिया कांय जायनात एक पुट न्ही 25 पटी पडटा ती पुटनात धुतात ती चालाक केली करीचे मलगड्यांनी नाल्यार काजार उपरांत तुमी वचचे पडटा थंय रांदून वाडूंक काजारा उपरांत ह्या वयर वचचें पडटा थंय रांदूंक आनी आयदनां धुवंक मोगाच्यानो मुखार या एक 4 पातकां कठीण मारेकार कसलीं ती इंग्लिशान म्हणटाना विलफूल मर्डर कळीत आसून जिवेशी मारचें जावंक पुरो एबॉर्शना मरिफात आनी एकल्याचो मान काडचो इक्वली इट इज अ मर्डर एका मनशाचो मान काडचो इट इज अ मर्डर देखून मनीस कडशार्तान मालगड्यांनी बेश्टें सांगूना कडशार्तान पडल्यार वाचता मनशाच्या जिबेर तावन पडलो जाल्यार वाचना आनी आतां ह्या मिडिया वरवीं बरेंपण मस्त आसा दळदीरपण तशें आसा कोणा कोणाच्या मांड्या कोणा कोणाचे मांडो लागून कितें पुरा करन घडये भितर इलेक्ट्रॉनीक मिडियान पायस करचें कोण केदाळा कोणाची फोटो काडटा म्हणून गोत्तू ना कोणाच्या मांड्या कोणाचो मांडो बसयता म्हणलें गोत्तू ना इट इज अ मर्डर इट इज अ मर्डर पेपरार येवचें कितलें सत आसा टीव्हीर येवचें कितलें सता कितलें फोटी दया कर मोगाच्या न्हू कोणाक वॉट्सॅपान यूज करतात तुमी कितें एक फॉरवर्ड करता जाल्यार 1000 पटीन चिंता थोड्यो संगती कांय 15 वर्सां आदल्यो आतां त्यो परतून आनी परतून पब्लीश करच्यो इट इज अ मर्डर थोड्यांक ती पिडात सुरू जाल्या एकदम फॉरवर्ड करचें मेळ्ळें फॉरवर्ड करचें 1000 पटीन चिंता आनी तुमी फॉरवर्ड केल्लें 3 म्हयने म्हणचे ती रेकॉर्ड आसा थंय हरी एक मॅसेज जावंक पुरो कितेंय जावंक पुरो रेकॉर्ड आसा गज पडल्या पुरा काडयेत खंय आयकल्लें तशें हांवें कितें फॉरवर्ड करतात मोतीक उल्हास दिवचें एक उत्तेजन दिवचें एक गरज नातलें बेस्तावन आनी दया करन हें 25 पटी मुना 20 जाणांक धाडा दया कर म्हणनाका इट इज सुपरस्टिशियस इट इज नॉट कॅथलीक हें मागणें 10 जाणांक धाड दळदीरपण दया करन असलें फॉरवर्ड करनाकात देव तुजें 10 पटी धाडटना मात करता कितें गरज नातलें फॉरवर्ड करचें कोण एकलो चेड्याक सैरी पळोवंक गेल्ले गे चेड्याक सांग कालें करताय तूं हांव इम्पोर्ट एक्सपोर्टांत CEO म्हणलो खंय एडमिनिस्ट्रेशन आसा हांव इम्पोर्ट एक्सपोर्टांत एडमिनिस्ट्रेशन काजारा उपरांत कळ्ळें खंय वो वॉट्सॅपार आयिल्लें फेसबुकार धाडटालो खंय फेसबुकार आयिल्लें वॉट्सॅपान धाडटालो खंय इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एडमीन काम ना चेड्याक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंत फेसबुकार आयिल्लें वॉट्सॅपार धाडचें वॉट्सॅपार आयिल्लें फेसबुकार धाडचें विलफूल मर्डर कोणाचेंच नांव पाड करिनाकात कोणेंच करूंक नजो कांय उत्तेजन दिया बरें उलया दुसरें सुदोम आनी गोमोरान जावन आसलीं पातकां सल्या लागीं काजार जावचें एक नवें एक काल गुत्तू ना मोगाचें न्हू देवाचें कर्ग मागून घेवचें तिसरें दुबळ्यांक आनी विधवींक कस्तुचें तुजे प्रास सकयल आसल्या मनशाक केन्नाच कश्टी नाका केन्नाच कश्टी नाका
आनी निमाणें दुबळ्याक चिटींग करचें, दुबळ्याक चिटींग करचें. 12 वरार मिसाचो संभ्रम आसा, आमचो नियाळ मुंदर्स वचोंक आसा. चिटींग करचें. कित्याक चिटींग करून वचो? खंयच्याच मनशाच्या दोळ्यांतली दुखां काडिनाका, कोणाकच रोडोंक करनाका. उदाहरण मात दिता. जर तर आतां कोणा एकल्या विजा दिता म्हूण सांगून पयशे काण गेले, आतां विजा दिवना, तो मनीस हर एका दिसा रडता. बरकात जायत की तो खावंक पावात की. जर तर एकलो भाव या भयण सगळी आस्त भितर घालता, बाकीच्यांक दिनासतना खावंक मेळात की. रडतात ती. तुमी एक घर बांदयलें, घरा काय जावंक धरणीक तुमी घाल्या मार्बल या कितें घालें, या ग्रेनेट घालें, ते एक वयर सकयल बसलां. हर एक फावटी झडटाना थंय रेव रावता. थंय मात ती रेव वचना. कशें बगता तुमकां? जावंक पळय सूख जावन काय तितकें सडन जालें. थोडे फावटी नाखारी घाल्ले आसात. थोड्या घरांनी तुमी वचून पळयात, तुमी धरणी काल ते तंदुरी फातोरपुरा घाल्ले, नाखारी ताका बुराक पडल्यात, ते केपें उखलतात. कित्याक घालें ताणें कॉन्ट्रॅक्टरान तशें? तूं रडताय तें पळयता आसतना. वस्तू संगती आसात, गंभीरायच्यो संगती. खंयच्याच मनशाक रडी नाकात. कितेंय सड उणें जालां तुमचे वरवीं, कोणाक अन्याय जाला तुज्या भावाक, तुज्या भयणीक, तुज्या शेजाऱ्याक, ही रेतीर एक सारकें करूंक अवकाश. रेतीर सारकें करूंक एक अवकाश. देखून काली बरें जालें म्हाका, आनी रेतीरेन म्हजी पेंटाची दूख गेली, परतून फाटी येता ती. हें सारकें करी जाय, हें सारकें करी जाय. अदरवायज इट वील बी ओन्ली टेम्पररी. उबी रावया. सर्गचरणीये उल्हास पाव. कित्याक जाका तूं वोवंक फावो जाली, तो आपणे सांगले बरी जिवन जाला. आमा पासून देवा लागीं माग, संतोष आनी उल्हास पाव अंकवार मोरये. कित्याक सोमी कोरोस जिवन जाला. मागया ए देवा तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूच्या जिवनपणा मरेपात संसार संतोषांक तुवें दया केली. ताचे माये महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक